प्रधान तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, गुलाब तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां हो जालां माथ्यू वांजेल 12वा अध्याय 1 ते 8 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 8. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गंवाच्या शेतामदल्यान समकत आलो. ताचे सिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फरिसांवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिश्य साबताच्या दिसा करूंक आडवारलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें तें तुमी वाचूंक नात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडतात, तरी ते गुन्हेगार जायनात म्हूण म्हळां. ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचूंक नात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदानां न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापोत साबत असो धनी. आजी साबता विशयन सवाल जेजून फरिसांवांनी त्या विचारल्या. सवालाक जाप दिवन जेजू सांगता, समर्पिल्ले उंडेत दाविदान ताच्या सांगात्यान केले. आमी परमेसरान वाचल्यार कळटात ह्यो संगती बरयल्ले आसात आनी तेंचे जेजू हांगा कोट करता. तांकां तेतू संगती बरयल्योच त्यो संगती सांगता. साबत एक आमच्या जिवितांत एक म्हत्वाचो दीस. साबत दीस आमी तो भाग्यवंतपणी सांबाळूंक आसा म्हणून आमकां पवित्र सभेन ती दिल्ली नियमां आसात. आयतार सोद भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणून. आनी साबत म्हळ्यार आमी हांगा भारत देशांत आयतारा करता, पूण जुदेव लोक थंय शेनवाराचे साबत दीस आचरण करतात. गल्फांत आसलेले पुरा शुक्राराचे साबत दीस आचरण करतात. पूण त्या राष्ट्रांत आसले बरी ते. पूण आमकां भारत देशांत आमी आयतार साबत दीस आचरण करता. पूण साबत दिसा आमी कितें करता गे म्हणून सवाल. तेन्ना साबत दिसा आमी कितें करीचें म्हणून आमकां तरी संगती सांगुल्ले आसात. आमी वाचता जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत ते 20वा अध्याय ते देवान एक 10 उपादेश दिल्ले आसात आनी तातूंत हो साबत दिसा विशयन सांगता. 20वा अध्यायान 8व्या वाक्यांत मुखार सांगता, साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या दुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणेन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्पर 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तातूंत आसात तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ह्या पासत सर्वेस्परान साबत दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. कितें करीचें की म्हणून सांगलां हांगा. आज आमी मस्त सण आमचो धंदो चलयता आमी आयताराचे. आमची शॉपां जावं दी, आमचें कितें मार्केट कितें आमचे बिजनेस आसात आमी बंद करिना. पूण साबताच्या दिसा आजुनूय जुदेव कशें करतात पळया. शेनवाराच्या दिसा कोणाकच तांच्या घरांत कामाचे सयत दवरनात. घरचें काम करूंक ना तांणी. तांकां रजा दितात साबताच्या दिसा. तांणी घरांत काम करूंक ना. तांकां घरांत रावंक ना, तांकां भायर धाडटात त्या दिसा. हले सिस्टम आजुनूय जुदेव इस्रायलांत आजुनूय ते फॉलो करते आसात. पूण आमी हांगा आयताराचो साबत दीस कसो आचरण करता. कितल्या बावडतान आनी विश्वासान आमी त्या मिसाच्या बलिदानाक वेता. आमी तो मीस भेटयता जाल्यार कशें भेटयता. आमकां साबत दीस मोडचे विशयन कळूंक आसा, कळून आसूं पुरो. म्हणून तो कसो आमी करचो म्हणलें, कशें आमी ताका महत्व दिवचें आनी तो साबत दीस कसो आमी आचरण करचो म्हणलें पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन बरोवन घाल्लें आसा.
आणि आज मगच्या भाव आणि बहिणी जेजू येता साबता विशयी उलयता आसतना आमच्या जिवितांत साबत दिसाक आमी महत्व दिवया. आमी ते दीस बरीं कामां करयेत, कोणें आडवार उरलें ना. जेजून साबत दिसा पिडेस्तांक गूण केलें. साबत दिसा आंग कुडलेल्या हाताच्याक ताणें गूण केलें, कोडकारान ताणें गूण केलें साबत दिसा. देखून जुदेवांच्या म्हळ्यार फरिसेवांच्या दोळ्यांक तोपतालो तो. ते दिसी ते करतात. आनी फरिसेव आनी शास्त्रीयांनी तेंचे सिस्टम मात्र तांणी फॉलो करचे सोडून देवाचें उतरत तांणी बगलेन दवरलें. म्हणटा जेजू ह्या विशयान तांकां खंडन करता. तुमी केल्ल्यो रिती रिवाज तुमी शिकयतात लोकांक आनी ते पाळोवंक तांचे वयर अधिकार चलयतात, जबरदस्ती करतात. पूण देवाचें उतर तुमी बगलेन दवरना, देवाचें उतर केरत करनात म्हणून फरिसेवांक शास्त्रींक जेजून खंडन केल्लें आसा. देखून आज आमच्या जिवितांत आमी साबत कसो आचरण करता. जायते जाणांनी आज हिंपुरा देवाचें उतर आयकून थोड्यांनी मस्त आयताराचें कितें बिजनस आसा तांणी बंद करून देवाची आशिर्वादां जोडलेलीं आसात. आनी साबत दिसा तुमी कितलेंय गोळा कालें करा, ते पयशे एकत खंय म्हणे पिडेक घालीचे ना जाल्यार आनी काल्या घालीचे. कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें आयताराचें काम करतालो, वावर करतालो, पूण तातूंत म्हाका फायदो जाल्लो ना. आयताराचे कितले हांव गोल्टां कितले हांव दवरता पयशे, दुसरे दिसा ते खंयच्याक तरी उबाड जावन येताले, ते उरनातले. तितले मात्र न्हय, ते कित्याक ताचे डबल वेताले. जेन्ना ज्या दिसा आमी ते साबत दीस आचरण म्हाका केदळा जन्म मेळ्ळी या सादारण एक 20 वर्सां जावन आमी साबत दीस कसो आचरण करता, हाचे उपरांत कितलिंगी आशिर्वाद आमकां मेळ्ळी. आमी करता बरेंपण, सुवार्थ परगट करून येता, मागणें आराधन खंय आसल्यार आमी वेता. पूण आमची कितें कामां आसात ते सगळ्यांक आमी त्या दीस ना म्हणटा, ना खंयचेंय कामां ना. कित्याक आमी त्या साबत दिसा देवाक आमी गौरव दितात. जर देवानंत 6 दिसांनी जर सगळी सृश्टी रेसून 7व्या दिसा ताणें विशव केलो जाल्यार आमकां कित्याक ना, आमी कित्याक, आमी ताचे वर्ते गी आमी. 7वो दीस साबत असो दीस आमकां विश्वासो दीस म्हणून देवान दिला. विश्वा म्हळ्यार पियोन गम्मत मारूंक न्हय, बगर बोरीं कामां करूंक आमी वावर करयत फिरगजेन, आमी वावर करयत त्या दिसा वाड्यान, आमी वावर करयत आमच्या कुटुंबांनी भेट करूंक, आमी वावर करयत खंयच्या पिडेस्तांक भेट करूंक, आमी वावर करयत कोणाक कितें बरें करूंक, खंडी जावन तें करयत. कित्याक ते साबत दिसा करचे ताका खंयचेय नियम लागू जायना. पूण हेर संगती करच्यो आमी इल्लेशें पळोवन काणगेचे. आयज ते दिसा देवान आज हें उतर आमकां दिलां जाल्यार सुमयानंद सांगलेलीं उतरां. देखून आमकां देवाक जाय दया न्हय बलिदानां. पयले आमी जर आमच्या कुटुंबांत असलो एक मनीस कश्टांत आसा जाल्यार ताका हांवें कुमक करनासतना म्हज्या शेजारा असल्या एकलो कोणाक कुटुंब म्हजे खातीर तो राखून रावलो आसतलो, कोणी तरी म्हाका कुमक करूंक येत म्हणून हांव थंय वचनासतना जर हांव साबत दिसाक मेन इम्पोर्टन्स दिता म्हळ्यार तें सूख जाता. देखून जेजू साबत असो धनी, साबत घडुल्लो तूं जेजूनंत घडुल्लो आनी एवकरिस्त घडुल्लो जेजूनंत घडुल्लो आनी एवकरिस्त आमी सेवता जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. देखून संगती आमच्या मतीन दर्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी साबताच्या दिसा एक विशेष मान गौरव आमी दिया आनी तो बरो करून भाग्यवंतपणी आमी तो साबत दीस आचरण करया आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन त्या दीस बरीं कामां करून देवाक मानवचें तसलें एक जिवीत साबताच्या दिसा आमी जिवंक आमी मुखार फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जे सांगाता स्त्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचो कशें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माय आमा आपल्या खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.